लोकारी ब्रिजाचेर तितू गव्हर्मेंटाचे पयशे आमी मोडपाचे ना. वी हॅव सेंट्रल गव्हर्मेंटूय आमकां पयशे दिना. बट नितीन गडकरीचे स्टेटमेंट केल्लो वी आर गोईंग ऑन अ PPP मोड. हे दोन ते टावराचेर रेस्टॉरंट आनी लिव्हिंग टावर करपाक जाय. तेज्या वांगडा आमचो एक लँड पार्सल आहा नॅशनल हायवेचो. अलॉंग विथ दॅट वी वील ट्राय टू मेक अ PPP मॉडल फॉर ताका 250-300 कोटी ताका मोडपाक पडटा. कितें स्ट्रक्चर बेस घातला वयलो स्ट्रक्चर करपाक जाय. हेजे खातीर वी वील गो ऑन गुड बेसीस बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रान्सफर. रिक्रुटमेंटची म्हाज्या वांगडा ना. म्हाज्या डिपार्टमेंटान ना. इट इज वीथ विजिलन्स. आनी आमकां त्रास जाता बिकॉज आमचे कडेन स्टाफ ना. 300 इंजिनियर म्हणल्यार आमच्या डिपार्टमेंटान टोटल खूब कमी आसता आनी इतले वेकंट आहा. आमचे आतांचे जे सगळे दोन्ही कामां करता आनी त्याचे प्रमोशनूय उरना. 30-35 वर्सां जे म्हण काम केल्ले लोक अजून जायना. सो वी रिक्वायर पीपल डावन एक्सपेक्ट सकल जाय न्ही लोक जाय न्ही. एक्सपेक्टेड करपाक विजिलन्स हांव करूंक शकना. हांवें CMक रिक्वेस्ट केला की बेगिना बेगीन जे कितें आसा तें करपाक जाय. कितें नॉट इन द PWD विजिलन्स, इट इज द सेंट्रल विजिलन्स. आनी ताका कमिटी केल्ली आसा. दे वील गीव द रिपोर्ट. आनी कोर्टानूय मेसेज आसा. इट इज इन हायकोर्ट ऑल्सो. इट इज सब ज्युडिस. बट वॉट एवर इज देयर द डिसिजन फ्रेश See, that's not the thing. It is with the vigilance department. It is in the High Court. Both are being monitored by Honorable CM. Whatever decision comes, it is acceptable. आणि कितलो टाइम लागतलो कितलो टाइम ना हांवें CMक सांगलां की जर फुडें वचना जाल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्टर घेवपाक किंवा म्हाका एप्रुवलाक घालतलो. सो CMन आजूय म्हाका सांगलां की आय वील फॉलो अप एंड लेट यू नो. की आतां आमचे कडेन स्टाफ ना कमी जे ना टे ना काम करपाक. सो वी वील हॅव टू वर्क ऑन द ना जाल्यार बाय जुलाय एंड आमी 4 लेन टेंटेटिवली एक सायडीचो ब्रिज आमी ओपन करपाचो प्रयत्न करता. जुलाय एंड. सो मॉनिटरींग आमी करता बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड. आनी म्हाका दिसता आमी करूंक शकतले. अनफॉर्च्युनेटली मटेरियल जो रॉ मटेरियल जो जाय आनी ताका मेकॅनिझम जाय कित्याक ते घालतरी तितले टायम दवरपाक जाय. सो आम मॉनिटरींग सगळे गोष्टी सारक्यो जालेले जुलाय एंड वीच बी एबल टू इनॉग्रेट म्हणजे टू स्टार्ट वीथ. बाकीची सायडीची ना 4 लेन ओन्ली 1 सायड ओन्ली. थंय मागीर सायडीची कामां आमी करतले. सो बेस्ड ऑन दॅट जुलाय एंड म्हणल्यार आमी करपाचें शक्यता. सो पण तुमकां दिसना घाई घाईन हे करतले बा म्हणजे यू नीड टू गीव टायम सगळें सारकें जाल्यारूच म्हणजे तेच जाता न्ही. वी हॅव शेड्यूल एज पर द शेड्यूलूच आमी केला. एज पर शेड्यूल जो हांवें मटेरियल पळयला कशें स्ट्रेस टेस्ट करपाक जाय सगळें करून जुलाय एंड टेंटेटिव्ह डेट आहा. म्हणजे इन केस कितें जाता पळय 2 गोश्टी आहा. कंप्लिशन ऑफ बाकीचे वर्क येता सायड वील सायमल्टेनियसली हॅपन कित्याक दुसरो 4 लेन ब्रिज आहा. पूण लोकांक जे ब्रिजार त्रास जाता क्रॉस करपाक जरी ते ब्लॉक जाता जाल्यार वी हॅव दुसरी सुविधा आसपाक जाय न्ही. सो ताका लागून ते चालू करपाची शक्यता टेक्निकली जे सगळे बसतात जुलाय एंडान आमी करपाचे. हाऊ वूड यू मेक इट शुअर दॅट अटल सेतून ते वयर येता पळय तशें थिंगा कांय जायना जाता. मेन म्हणटा पळय स्ट्रक्चराचे डिझायन जे आसा PWDचे सी कॉन्सेप्ट पयलीं आशिल्लो पळय. पयलीं स्वता PWD डिझायन हो CPW डिझायन करताले टेंडर करताले. Now the concept in this bridge is different. Concept in this bridge is that the bridge is tendered with the expertise of the contractor. He has to take the design, he has to select the design, he has to tell the design, and it has to be his design, which is there. We appoint third party for this is the central PWD has appointed third party for monitoring the work. So if it fails, or it is the responsibility of the contractor. अतुल सेटून कितें जालें की कन्सल्टंट अपॉइंट केल्लो GICDC आनी काम केलें तिसरे मनशान. हितून भितर ऑल 3 आर टुगेदर वीथ दॅट सेम पर्सन एंड ही इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिज.